किशोर पांडुरंग हे दोन मनीस अशे आनी हांवूय बी की आमी तिगूय जाण गांवगिरी वाठारांतल्यान येतात. आमकां कोणूच गोंयच्या अर्बन वाठारांतल्यान आयिल्ली भुरगीं म्हणचो ना. आतां आमी तशीं भुरगीं उरलीं नात, पूण आमी स्वताक भुरगीं म्हणपाक शकतात. सो किशोर स्टेटहूड ही संकल्पना अशी की खूब फावटी सांगतात की स्टेटहुडा उपरांत राज्याक चड अधिकार मेळटले, त्या अधिकारांतल्यान प्रगती जातली, विकास जातलो. आतां आमी सारके तूं उत्तरेसावन येता गोंयच्या, तो तुगेलो गोंयच्या पुर्वेक सावन येता आनी हांव दक्षिणे सावन येता. सो अशे 3 वाठारांतल्यान येवपी मनीस आमी. 36 वर्सां उपरांत हो जो घटक राज्य दीस आमी आतां मनोवपा लागल्यात, पयलीं तो मनयनाशिल्ले. कितें दिसता गोंयचें कितें जालें? प्रमोद, गोंयाक घटक राज्याचो जो दर्जो मेळ्ळो तो खूब म्हत्वाचो दर्जो. म्हणजे गेली 36 वर्सां तूं म्हाका प्रश्न विचारलो की 36 वर्सां आमी कितें मेळयलें, तर 36 वर्सां आमी हें घटक राज्य भोगतात, एन्जॉय करतात. भोगतात इन द सेन्स एन्जॉय करतात. कारण घटक राज्य म्हटल्या उपरांत एक फूल फ्लॅज स्टेट म्हणून जे संविधानान आमकां जे अधिकार आसात, ज्यो सुविधा आसात त्यो आमकां मेळटा. काल हांव उदयबाब भेंब्रेचें ब्रह्मास्त्र पळयतालो स्टेटहुडाचेर. म्हणजे तें ब्रह्मास्त्र प्रत्येक जाणान पळोवचें, जेणे करून गोंयाक हो स्टेटहूड कित्या खातीर इम्पॉर्टंट आनी कितें आमी स्टेटहूड मेळयलो तेन्ना आमचो विचार आनी दूरदृश्टी कितें आसली आनी आमी आयज खंय आसात हें समजून घेवपाक तें ब्रह्मास्त्र खूब इम्पॉर्टंट. प्रमोद, हांव जेन्ना स्टडी करतालो ह्या सगळ्या विशयाचेर तेन्ना म्हणजे एक नेहरूजींचें वाक्य आमकां सदांच सांगलें की अजीब है ये गोवा के लोग. आनी खरेंच आमी अजीबूच आसात. म्हणजे तूं आतां पळय, 1961 सालान आमी गोंय मुक्त जालें. गोंय मुक्त जालें इन द सेन्स गोंयाक मुक्त केलें भारत सरकारान आनी तेच्या खातीर लश्करी कारवाई करची पडली, ऑपरेशन विजय करचें पडलें. हें सगळें केल्या उपरांत काँग्रेसीन, एक्चुली काँग्रेस सरकार न्हू त्या टायमार, पूण पयल्या वेंचणुकेंत न्हू तर भाऊसाहेब बांदोडकर आसा मेरेन काँग्रेसीक एकूय आमदार गोंयांतसून निवडून येवंक ना. मागीर 61 जेन्ना गोंय मुक्त जालें तेन्ना नेहरून कितें सांगलेलें की 10 वर्सां गोंय हें संघराज्य उरतलें, त्या उपरांत गोंयकारांनी ठरवचें तांकां कितें करपाचें आसा तें. पूण पयली वेंचणूक जिखतकूच जे मोगोचो एक ग्रूप आसा तांकां इतलें कॉन्फिडन्स येयलो की आमी आतां जिखले, सो आमी आतां महाराष्ट्रांत विलीन जावया म्हणून. आनी तांकां घाई जाली, 10 वर्सां सुद्दां वाट पळोवपाची तांकां पेशन्स नासले. सो तेंच्यांनी घाई केली की महाराष्ट्रांत विलीन करपाक जाय म्हणून. त्या तेंपार इंदिरा गांधी पंतप्रधान जाली. इंदिरा गांधीन आमकां ओपिनियन पोल दिलो. म्हणजे जो ओपिनियन पोल आतां मेरेन भारताच्या इतिहासान एकमेव ओपिनियन पोल. म्हणजे येदो व्हडलो मान गोंयकारांक त्या टायमार इंदिरा गांधीन दिलो. 1967 ओपिनियन पोल आमी जिखलो. गोंयचें आमी स्वतंत्र अस्तित्व राखलें. 1967 परत विधानसभा वेंचणूक जाली, काँग्रेसीक एकूय आमदार ना. 1967 ची परिस्थिती अशी जाली की 1963 असो मार खाल्लो काँग्रेसीन की तेंच्यांनी 1967 आनी वेंचणूक सुद्दां लडोवंक ना. काँग्रेसीन वेंचणूकूच ती लडोवंक ना. तें जालें. मागीर कोंकणी भाशेचो स्टेटस मेळ्ळो गोंयाक. त्या उपरांत गोंयाक स्टेटहूड दिलो आमचो त्या टायमार राजीव गांधी पंतप्रधान. 1987 जेन्ना वेंचणूक जाली आनी स्टेटहूड जाल्या उपरांतची पयली वेंचणूक. म्हणजे स्टेटहूड आमी जेन्ना संघ प्रदेश आहले तेन्ना आमकां गोंयाक 28 जागो आसल्यो. स्टेटहूड जातकूच 40 जाल्यो, म्हणजे 12 आमदार चड. पूण हे जे 12 आमदार चड जे दिले स्टेटहुडा खातीर, त्या 12 जाग्यांचेर चड सीट मेळ्ळे MGPक. म्हणजे तेच्या पयलींच्या इलेक्शनाक 8 जागा मेळ्ळ्यो MGPक. त्या हेतून 18 जाग्यार पावली MGP. म्हणजे जो गोंयकारांचेर उपकार करता पळय ताका गोंयकार कितें भेट दितात पळय हें तुका तेच्या वयल्यान दिसून येता. व्हेरी इंटरेस्टिंग पर्स्पेक्टिव्ह ऑन स्टेटहूड. सो तूं म्हणून कदाचित BJP भियाता आसतली, ती काय दिवपाक पळयना तसो स्पेशल स्टेटस बीन. हे धड न्हू गोंयकार, हो हिस्ट्री सांगता की हांकां कितें दिलें काय हे फाट्यार मारतात म्हणून. न दिल्लें व्यवस्थीत तेंचें चल्लां सध्या. खूब पांडुरंग बाब, हो खूब एक इंटरेस्टिंग पर्स्पेक्टिव्ह आसा की तूं उगीच अशी आयडिया राजकारण्यांच्या तकल्या भितर घालनाका, काय दिनाका बिनाका म्हणून. कळ्ळें तुका? सध्या आमी मत सुद्दां कोण तरी कितें तरी दिता म्हणून दितात. ह्या परिस्थितीचेर आनी ह्या हाजेर पावल्यात. सो घटक राज्या कडेन तूं पांडुरंग बाब कसो पळयता की खुबश्या लोकांक, हांव काल रमाकांत बाब खलप आनी तोमाजीन कार्दोज, यतीश नायक, युगांक नायक हांचे बरोबर डिबेट केल्ली. हांवें तातूंत भितर मुद्दम सांगिल्लें की आमी घडये संघ प्रदेशाक जन्मा आयले, पूण आमकां संघ प्रदेश याद ना. आमकां याद आसता घटक राज्यच. सो आज जेन्ना ही जी टिपिकल एक आयडिया आसता की तेन्ना बरें आशिल्लें काय, अशें चिंतप जाता पळय. कारण खूब जाण एक गजाल आमी मान्य करपाक जाय की आज जे आमकां अधिकार मेळटात ते आमकां संघ प्रदेश म्हूण मेळप शक्यच नाशिल्लें.
एक ती नॉस्टाल्जिया जी असता पळय ती नॉस्टाल्जिया म्हणून बरी असता ती वास्तवां भितर आयली की आतां आशिल्ले कितले अधिकार आमच्या हातांतल्यान वतले हाची जेन्ना जाणीव जाता तेन्ना तें चित्र पुरायपणान स्पश्ट जाता. पूण स्टेट उडा उपरांत एक गजाल जाली जो प्रश्न हांवें काल बाईक विचारिल्लो रमाकांत बाईक हलोपाक. ताणें इथं इतले स्मार्ट सामके आनी इतले हें ते सामके विद्वान मनीस ताणें त्या प्रश्नाचें उत्तर दिनासतना म्हाका सामकें फातर्पेच्यान गोंय लागीं केलें. आनी हांवें तांकां प्रश्न विचारलो की तुमकां अशें कितें जालें घटक राज्य मेळटकीर की तुमी डायरेक्ट उठून सरकार घडय उडय करपाक लागले काय म्हणून. आनी हाजेर ताणें म्हाका उत्तर दिलें ना लास्ट मेरेन कळ्ळें तुका सुंदर तरेन. सो पांडू बाब तूं ह्या एकूण स्थित्यंतरा कडेन कसो पळयता? हय गोंयाक घटक राज्य मेळप हें म्हणजे किशोरान जसं सांगलें की राजकीय हेतून आमी म्हणजे कशा पद्दतीन बदल जातात तशें वगैरे. पूण हें घटक राज्य मेळप म्हणजे एका राज्याच्या विकासा खातीर अत्यंत म्हत्वाचें आसता. पयलीं कशें आशिल्लें आतां ते दिल्लीत जी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा आतां म्हणजे केंद्र वाडलो की राज्य वाडलें. सो तशा प्रकारची परिस्थिती गोंयानूय आसपाची. ज्या ज्या जाग्यार युनियन टेरिटरीज आसात थंय असोच प्रकार आसतात की सगळो कंट्रोल जो आसा सेंट्रला कडेन आसता. सो गोंयांक जो 87 आमकां जो घटक राज्य दर्जो जेन्ना मेळ्ळो तेज्या पयलीं देशभरांत ज्यो पंचवार्षीक योजना सरकारान लागू केल्ल्यो केंद्र सरकारान त्यो गोंयांक मेळोंक नाशिल्ल्यो कारण आमी युनियन टेरिटरी आशिल्ली. घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत हो एक विकासाचे दार जे ओपन जाले गोंया खातीर ते म्हाका दिसता इंडस्ट्रियलायजेशन म्हण किंवा आनी एक गव्हर्मेंट वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आमी पळयता हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो मागीर 1987च्या उपरांत सगळे ओपन जाले गोंया खातीर. आनी आयज गोंय जर विकसीत राज्य म्हणून जर आमकां दिसता आसत जाल्यार ताचो सगळे श्रेय जे आसा ते घटक राज्याक जाल्लें त्या घटनेक केलां. ते दाव ती काँग्रेसीन केले असं मान्य आसा. पूण ज्या पद्दतीन आयज घटक राज्य दीस मनोवपाक जाय आमी म्हणजे ह्या घटक राज्याच्या निर्णया खातीर आयज जे लोक सत्ता भोगतात जी पदां भोगतात त्या लोकांक हे गोश्टीचो विसर पडला की आयज आमी एक राज्य म्हणून सक्षम आनी स्वतंत्र आसात हाचो विसर हांकां पडलेलो आसा. हे अशे तरेन हे करतात तो दीस की आमी आजून युनियन टेरिटरीन आसा काय कितें. सो म्हाका दिसता की आमकां गोंयकारांकूय आनी सरकाराकूय की आमकां हाचो विसर पडला की आमी इंडिपेंडंट एक स्वतंत्र राज्य आनी म्हणजे प्रचंड विकास करपी म्हणजे देशात जर तुलना जर केली जाल्यार गोंय केरळ ही कांय राज्यां जी आसात ती विकासाच्या दृश्टीन खूब फुडें आसात लिटरसी आनी विकास. सो म्हाका दिसता हे सगळी की आमगेले हें चेंज जालें पण सद्याचें राजकारण पळयलें जाल्यार खूब फावटी आमी युनियन टेरिटरी वीथ फूल स्टेट पावर जाल्यात काय कितें कारण हे विसरल्यात एक्चुअली. सो म्हाका दिसता की आमकां सगळ्या गोंयकारांनी आमी लक्षांत दवरपाक जाय की घटक राज्य एखाद्या राज्याक मेळप ही खूब व्हडली गजाल. आनी जांकां घटक राज्य मेळोंक ना तांची परिस्थिती आतां सद्या देशांत कितें आसा पळय ती आमी दोळ्यांनी पळयतात. दुसरी गजाल तुवें राजकारणाचो जो आनी एक बरी जी गजाल आसा ती म्हळ्यार इफ आय एम नॉट मिस्टेकन की गोंय हें लास्ट राज्य जाची भाशावार प्रांतरचनेच्या आदाराचेर राज्याचे घटक राज्य दर्जो मेळ्ळा. ताजे उपरांत ज्यो जाल्यात ताची कारणां वेगवेगळी आसात. भाशावार प्रांतरचनेचेर लास्ट राज्य गोंय. आनी ताज्या उपरांत म्हाका तुवें विशय जो काडलो की राजकीय ते जालें कितें घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत एका राज्याचे जे सार्वभौमत्व म्हणजे ह्या जे असतात जी स्वतंत्र जे आसता राज्य त्याची पावर सगळ्यांक स्वायत्तता जी आसा ती सगळ्यांक कळ्ळी. आनी म्हाका दिसता त्याच्या खातीर हांव सीएम काय तूं सीएम हे हातून जे खडेगाठ राजकारण जे गोंयांतले आशिल्ले तांच्यांनी ही सगळी हें सुरू केली. पूण म्हाका दिसता ती 2000 मेरेन चल्ली ताच्या उपरांत कांय व्हडलेशें जावं ना. पूण जवळ जवळ 12-13 वर्सां गोंयान जे मुख्यमंत्री पळयले ते म्हाका दिसता की घटक राज्य दर्जा मेळ्ळा त्याच्या हेतूंतल्यान जाला ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री जावपाक एक राजकीय तूं म्हणटा की राज्याचो विकास जालो बट राजकीय अस्थिरतेचे कारणूय घटक राज्य जो तो सफारी शिवपाक लागलो. हय धव्यो सामकें शिवली घातली 2 दिसान परत राजभवन सफारी. दुसरें